टर्नआउट सकाळी फुडें जर इलेक्शन 7 स्टार्ट जालें वोटींग जाल्यार बरे वोटर भायर सरल्या. आतां वोटर भायर सरल्या सारके मोगान भायर सरल्या रागान भायर सरल्या ते कांयच कळना. पूण जेन्ना वोटिंगाक वयता आसतना सगळे बरें तोंड करून वयता, पूण भितर काळजान कितें दूख दवरून आयज लोक वोटिंगाक गेला. टर्नआउट एकदम बरो जाला. जो जावपाचो सकाळी फुडें जो जावपाचो आहा बिफोर 11 देखून हो जावपा आहा वोटिंगाचो टर्नआउट बरो जाला. आनी अशें दिसता हांवें पयले सुरवातेर सांगलां तुका तो रागान येयला लोक वोटरिंगाक वो मोगान येयला तो कांय कळना. पण वोटिंगाक वयता तेन्ना तोंड आस्ती करून वयता. आनी जेन्ना वोट मारता आसतना तेन्ना बटन कसो रागान दामता वो कितें आहा तें कांयच खबर ना. हें पूण फायनली चोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता हे मारबांगो 100% लीड मेळपा जाय. मेवतली काँग्रेसा लीड मेवतली. काँग्रेसाक कित्याक हें दाखोवन दिता कोणूय तर वोटर देखून हिंसात जाल्यार देखून वोटरांचे आयज एकूच तोंडार हें दिसता आमी वोट मारलो. आतां जेन्ना गव्हर्मेंट आसतना जरी तर कोणेय तर वोट तर रागान मारलो दॅट वोट वील गो अगेन्स्ट गव्हर्मेंट. You think people are upset with the president? डेफिनेटली पीपल आर अपसेट आहायच न्हू. ल्हान जाल्यार कशें जातलें हांवें तुका सांगलां न्हू जेन्ना लोक भायर सरता तेन्ना बरो भायर सरला सकाळी फुडें. पूण लोकांच्या भितर दुसरें आसता आनी भायर दुसरें दाखोवपाचें आसता. सो हेजेर दाखोवन दिता की लोक एगेन्स्ट हें करतलो. Do you think this is a Congress wave? आय थिंक लीड मेळपा जाय मारबांगो. जो लास्ट टायम जे एक्सपेक्ट केल्लें आय थिंक लास्ट टायम अबाउट 12,000 लीड मेळिल्ली लोकसभा इलेक्शन 12,000. हे पावटी मातशें काँग्रेस मातसो वयर आसा दिसता. आम आदमी पार्टी इफेक्ट करतली वय काँग्रेस? डेफिनेटली आम आदमी इफेक्ट करतलीच. जे जिखपाचे हेंचे लायक काँग्रेसाचे जिखपाचे मार्जीन उणी करतली. हे 100% की एल्विसाक वोट सायजेबल वोट पडटले आनी ह्या वोटाचेर जेन्ना ते वोट घेता तेन्ना सो ही पॉझिटीव BJPक जाता. आनी हे मातशें जें मार्जीन आहा काँग्रेसाचें जिखपाचें जें मार्जीन आहा तें मातशें लेस मार्जीन जातलें.